आनी हेका लागून बाबा भयणीनो जायते फावटी आमच्या जिविताची डायकॉटमी जाता. एके वाटेन देवाचें उतर आमी आयकता वाचता, बरो नियाळ जालो, बरो शर्माव जालो, जायत्या निमळां एक फावटी तरणाटी पाद्री ह्या नोवेनाक आयले, बरो शर्माव सांगलो. बरो शर्माव सांगल्यार पुरो न्हय, हो शर्माव जियोंक जाय. पिटर म्हणटालो, आय एम नॉट अ प्रिचर, आय एम अ प्रॅक्टिशनर. हांव शर्माव सांगपी म्हजो भाव न्हय, पोला भाशेन न्हय, हांव प्रॅक्टीस करता. कसली? तो दोतोराची प्रॅक्टीस करता. पवित्र सभेक आज जाय सगळे आमी प्रॅक्टिशनर जाल्ले, म्हणजे आमचो भावार्थ जिवितांतल्यान दाखोड जाल्लो. आनी हें बाबा भयणीनो एक व्हडलें आव्हान, इज अ बीग चॅलेंज फॉर अस एज क्रिश्चन्स. Not only to hear the word of God, but to live the word of God. देखून आनी तें जिवीत जियोंक पयले सुवातेर बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत देवा कडेन आमचे संबंद घट आसूंक जाय.